पापाच्या उमाळ्यान भरून सोम्या तुझे मुखार जमल्या उपकार वाटून अर्गां पाठून बलिदान हे भेटयता गायता सोमिया हरसून दनिया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, आज आयतार ऑक्टोबराची 4 तारीख सगळे फ्रांसिस्कन कुटाम आसिसीच्या भगवंत फ्रांसिसाचें स्मरण करून ताचो उगडास काडून ताचें फेस्त आचरसून ताका मान दिवन देवाक अर्गां दिता. आनी एक क्रिस्ताचो आरसो म्हूण नांवाडिल्लो सोम्याचे दाग क्रिस्ताचे घाई आपल्या कुडींत वयल्लो भगवंत फ्रांसीस ताच्या विधेयपणा वरवीं, ताच्या भक्तीपणा वरवीं, ताच्या दुर्बळकाये वरवीं, ताच्या वांजेलाच्या त्यागाच्या सॅक्रिफिसाच्या सेवेच्या मागण्याच्या ध्यानाच्या स्पिरिता वरवीं पवित्र सभेंत एक बोव वर्ती सकत जावंक पावली. आसिसच्या सान फ्रांसिसान दादल्यांक याजांक भावांची वर्द घडली, पयली वर्द. स्त्रियांक दुर्बळी क्लारांची भितरल्या माद्रीची दुसरी वर्द घडली. आनी लायिकांक काजारी दादल्यांक आनी स्त्रियांक वांजेलाच्या स्पिरितान सोम्या जेजूचो लागशिल्ल्यान मोग करियेत, ताचो पाटलो करियेत उरल्या एका दिशेन सेक्युलर फ्रांसिस्कान वर्द घडली. असल्या महान संताक आयच्या दिसा आमी मान करनासतना ह्या येवक्रिस्ताच्या संभ्रमा वेळार, बलिदाना वेळार ताचो स्पिरीत आमचेर देवून येवं दी म्हणून देवाची कृपा आमी प्रत्येक रितीन मागया. आज आमी फ्रांसिस्कन कापुचीन फ्राद सर्व आमच्या दानींचो, आमच्या पोशकांचो, हितैशींचो, स्पॉन्सर्स, डोनर्स आनी बेनिफॅक्टर्स तुमचो सर्वांचो उगडास खाण तुमी आमच्या मिसावांत दिवचो सहकार, ती मजत, तो आदार परत उगडास खाण तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ह्या मिसा वेळार तुमचे खातीर, तुमच्या कुटुंबा खातीर प्रत्येक रितीन मागता. आमच्या अस्कतकाये वरवीं आमी पातकां केल्यांत. हीं पातकां उगडासाक आमी हाडया. देवाचें बोगसाणें मागून सांगाता आमी म्हणया. हांव पातकी सर्पदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उसारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोव व्हड अपराध. ह्या बसोर बगेव सदां सांगवार मुरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं
आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. महिमा 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 देवा उंचरगी उंचरगी शांती ताच्या ईसा संसारी शांती ताच्या ईसा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पोद्वेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन. प्रार्थुया. देवा दुर्बळ्यांच्या बापा बगेवून फ्रांसिसाक तुवें जेजू सारको दुर्बळ आनी कालतो केलोय ताच्या पावलांनी चलून जेजूचो पाटलाव करूंक आनी तुका मोगान आनी संतोशान एकवटून जियोंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्रात्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन. इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. म्हज्या इश्टाक एक गीत गायता ताच्या दाखामळ्या विशीं म्हजें मोगा गीत गायता. एका पिकाळ दोंगरार म्हज्या इश्टाचो एक दाखामळो आसलो. ताणें तो खणलो आनी फातर काडून नितळ केलो आनी थंय उत्तम दाखवाली लायल्यो. तांचे मदें ताणें एक बुरूज बांदलो आनी थंय कोळंबी तयार केली. तो मळो
ताका दाखो दितलो म्हूण तो आशेवन रावलो. पूण ताणें दिल्यो रानवट दाखो. तर आतां जेरुसलेमाच्या निवासच्यांनो आनी जुदाच्या मनशांनो, म्हजे आनी म्हज्या दाखामळ्या मदें न्हीद करा. म्हज्या दाखामळ्याक हांवें आनी कितें करूंक जाय आसलें आनी तें हांव करिनासतना रावलां. तो म्हाका बऱ्यो दाखो दितलो म्हूण हांव आशेवन रावलो. पूण ताणें म्हाका रानवट दाखो कित्याक म्हूण दिल्यो. तर आतां म्हज्या दाखामळ्याक हांव कितें करूंक वेता तें सांगता. हांव ताची वय काडटलो आनी तो सरव असो जागो जातलो. ताचो दोरो कश्ट लावन घालतलो आनी तो पांयांतळां मस्तून वेतलो. हांव तो पाड जावंक सोडटलो. कोणूच तो बेणचो ना वा कणचो ना. तांतू जिलकुटां जातलीं आनी कांटे कुटे वाडटले. कुपांनी ताचेर पावस घालिना जावंक हांव तांकां आज्ञा दितलो. दळबरांच्या सर्वेस्पराचो दाखा मळस इस्रायलाचें घराणें आनी जुदाचो लोकूस ताचें आपुरबायाचें जड. तो न्यायनितीची आशा धरून रावलो, पूण ताका पळोवंक मेळ्ळो रक्तपात. तो प्रामाणीकपणाची आशा धरून रावलो, पूण ताका आयकूंक मेळ्ळी बोबाट. देवाचें उतार हें. देवाचें वडुपकार. गीत गाया अंतराळाच्या सुकण्यानो सोम्या गीत गाया. तुम्ही गोड्या दोंगरानो ताची महिमा गाजया. सर्वची विसंगी आम्ही ताका नावाड्या. गाजोया मी कीर्ती देवाची, करूया मी गाजोया आता गाजोया सदा. दर्यावाराला रानो सोम्या गीत गाया. उदकांतल्या सरमासल्यानो सोम्या गीत गाया. तुम्ही उज्या हाव्यानो ताची महिमा गाजया. सर्वची विसंगी आम्ही ताका नावाड्या. गाजोया मी कीर्ती देवाची, करूया मी स्तुती ताची. गाजोया आता गाजोया सदा. पाचव्या ताणारानानो सोम्या गीत गाया. धरती माती मुळ्यानो सोम्या गीत गाया. तुम्ही मोडा दोवानो ताची महिमा गाजया. सर्वची विसंगी आम्ही ताका नावाड्या. गाजोया मी कीर्ती देवाची, करूया मी स्तुती ताची. गाजोया आता गाजोया सदा. तत्वेच्या सरस्नानो सोम्या गीत गाया. नेणट्या जाणट्या मनशानो सोम्या गीत गाया. तुम्ही पिडे मरणानो ताची महिमा गाजया. सर्वची विसंगी आम्ही ताका नावाड्या. गाजोया मी कीर्ती देवाची, करूया मी स्तुती ताची. गाजोया आता गाजोया सदा. सांग पावलून फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. बाबा भयणीनो, कसलोच कंत हुस्को धरिनाकात. हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. तेवट आमच्या जाणवयेन आटापूक नजो जाल्लें तें देणें.
देवाचें समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्तूच्या एकवटान शाबीत राखतलें. शिकी बाबा भयणीनो, जें कितें सत आनी जें कितें मर्यादेचें, निर्मळ नितीचें मोगापात आनी बरें मानापात, तशेंच उत्तम म्हण लेखचें आनी ओगलेकेक फावो जाल्लें तसालाचेर तुमचें गमन वरा. म्हजें लागचें तुमी कितें शिकल्यात वा घेतलां, आयकलां वा पळयलां तें पाळूंक फुडें सरा. समाधान दिता तो देव तुमचे सवें आसतलो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, 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 Alleluia. संतोषाचो सांताक आमच्या मान करचो. देवान केल्ल्या स्वरूपकारा अर्गा मोगलाप दिवचो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजून प्रधान याजकांक आनी लोकांच्या मलगड्यांक ही एक वपार सांगले. एकलो बुंयकार आसलो. ताणें एक दाकामळो लायलो. ताचे भोंवती एक वय गेली. ताच्या मदें दाकारोसांक एक घाण्या फोंड खणलो आनी पारो करूंक एक बुरूज बांदलें. उपरांत मळो ओकलांक गेणीक दिवन तो परगवांक गेलो. फळ पिकसो वेळ येतस गेणी बाबतीं फळाचो वांटो घेवच्याक आपल्या साकरांक ताणें वखलां सरशीं धाडलें. पूण त्या वखलांनी ताच्या साकरांक धरलें आनी एकल्याक तांणी सरसरी मार घाले, दुसऱ्याचो जीव काडलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो. परत्यान ताणें पयलेंच्या प्रास चड हेर साकरांक धाडलें, पूण वखलांनी तांकांय तेच परीन चलयलें. शेवटी ताणें आपल्या पुताकच धाडलो. म्हज्या पुताक कुणी तें मर्याद दितले म्हूण ताणें चिंतलें. पूण पुताक पळयतच ते वखलांचे एकामेका लागीं म्हणलें, आळे दायजांचो वरेसदार, येया ताका आमी लागाड काडया आनी ताचें दायज आमचें जातलें. अशें ताका तांणी धरलो आनी दाकामळ्यांतलो भायर वण घालन जिवेशी मारलो. तर दाकामळ्याचो धनी पाटयेतस त्या वखलांच्यांक कितें करीत म्हूण तुमी चिंतात? ते म्हणाले, त्या नश्ट्यांक तो लगाड काडटलो आनी आपलो दाकामळो फावो त्या वेळार गेण फारीक करतल्यांक गेणीक दितलो. ताका जेजू म्हणालो, पवित्र पुस्तकी हें बरी बरोवन आसलेलें तुमी वाचलां मू? बांदप्यांनी उपकार ना म्हणून सांडुल्लो फातोरूस जावंक पावलो मुल्या फातोर. सर्वेस्पराचें काम तें, आमच्या दोळ्यांक तें एक विचित्र.
सोम्याचे शुभ वर्तमान वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, लावदातो सी ह्या नांवान आमच्या मंगळूर डिएसीसींत फिरगजींत तशेंच कुटुंबाच्या संद्यांत हांव परिसर संरक्षण करचें, रूख झाडां लावचें हें प्रयत्न आरंभ जाला. लावदातो सी हाचो ध्येय हो परिसर, ही सृश्टी, ही पृथ्वी, ही माती उदाक पालन करचो आनी सांबाळचो. लावदातो सी हें एक्सप्रेशन, ही उसरणी पयले फावटी 13व्या शतमानांत आसिसीच्या सान फ्रांसिसान वापरली. आपूण मोर्चा थोड्या वरां पयलें सान फ्रांसिसान रचनाराक होगळसून एक गीत घडलें आनी तें गायन केलें. रचनाराक होगळसूनच्या ह्या गितांत तवळ तवळ फ्रांसिसान लावदातो सी म्हणलें एक्सप्रेशन वापरलें. लावदातो सी म्हळ्यार बी प्रेज्ड, होगळाप जावं. होगळाप जावं रचनार देवाक, होगळाप जावं जेजू क्रिस्ताक, होगळाप जावं पवित्र आत्म्याक. हें गीत बावा सुर्या भयणी संद्रा म्हणून प्रख्यात जालां. द कॅन्टिकल ऑफ क्रिचर्स, द कॅन्टिकल ऑफ द सन म्हणून फामाद जाला. ह्या गायनांत आसिसीचो सान फ्रांसीस देवाक होगळाप दिता, कित्याक सुर्याक संद्रांक तारांक तुवें रचलाय, उज्याक उदकाक वाऱ्याक तुवें रचलाय. सुर्याक वाऱ्याक उज्याक आसिसीचो फ्रांसीस भाव म्हणून ह्या गितांत उलो करता. संद्रेमाक उदकाक भयण म्हणून आसिसीचो सान फ्रांसीस उलो करता. पेडेक आनी मोरणाक तो भयण म्हणटा आनी पृथ्वीक, ह्या धरतीक तो माता म्हणून उलो करून हो परिसर एक कुटाम आनी परिसरांत आसची हर एक रचना, हर एक जिवीक आमी भावाचो मान दिवंक आसा. एका भयणीचो मान गौरव दिवन सांबाळूंक आसा म्हणून 13व्या शतमानांत ताणें उलो दिल्लो. सान पावलून फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें दुसरें वसाप आमी आयकलें. अध्याय 4 वळ 6 तावन 9. थोडे भोव म्हत्वाचे संगती आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आटापून आसात. पयली, कंत हुस्को धरी नाकात, सान पावलो म्हणटा. दुसरी संगत, तुमची हर एक गरज मागण्यान आनी उपकारी मोनान देवाक तुमी समर्पया. तिसरें, जें कितें नितळ, सत, नितीचें, मोगाचें, मानापात्राक फावो जाल्लें तें उत्तम, तें सर्वोत्तम, त्या संगतीचेर तुमी गमन दिया. आनी चवथी संगत, देवाचें समाधान तुमकां क्रिस्ता मारिफात लाभतलें. सान पावलोची ही उतरां आसिसीच्या सान फ्रांसिसाक खरी जावन लागू जातात. मदर तेरेसाचो फेवरेट सांत, मोगाचो सांत आसिसीचो सांत फ्रांसीस. पाद्वाच्या सांत आंतोनीक प्रेरण जाल्लो आसिसीचो सांत फ्रांसीस.
पाद्रे पियन विस्मितपायेन पळयलो देखुलो सांत आसिसीचो सांत फ्रांसीस. आणि ह्या आसिसीच्या सांत फ्रांसिसान ताची खंत आनी ताचो हुस्को सकड देवाक समर्पण दिलो. ताच्या परिवर्तनाच्या बदलावणाच्या सुरवेर दमियान कोपेलांत मागोवन आसतना ताका सोम्या सताळो आयकलो, फ्रांसीस वस आनी कोसलोन पडची ती इगर्ज तूं दुरुस्त कर. ही इगर्ज दुरुस्त करच्या इराद्यान आसिसीच्या सांत फ्रांसिसान आपल्या बापायचे पयशे काडले आनी बापायक हे कळीत जाल्लेंत फ्रांसिसाक आपल्या पुताक तो सोर म्हणून आपयता आनी म्हाका नीत जाय म्हणून आसिसीच्या सांत फ्रांसिसाक ताच्या पुताक गवळी बापा सरशी व्हरता आनी म्हाका न्याय दिवंक जाय म्हणून फिर्याद मांडटा. त्या घडये आसिसीचो सांत फ्रांसीस आपण नेसिल्लेंच वस्त्र काडटा, विणगो जाता आनी तें नेसिल्लें वस्त्र काडून आपल्या बापायक दिवन बिस्पा हुजीर आनी थंय जमो जाल्ल्या लोकां मदें व्हडा ताळ्यान सांगता, आज तावन पीटर बेर्नाडोन म्हजो बापोय न्हय, आज तावन म्हजो खरो बापोय, सर्गीचो बापोय, तो आमचो रसनार. ह्या उसरणे वरवीं आनी ताच्या त्या विणगेपणा वरवीं आसिसीच्या त्या फ्रांसिसान त्या दिसा ताचें विधेयपण, ताची दुर्बळकायेची जिणी, ताची त्यागाची, ताच्या सेवेची, ताच्या मागण्याची, ताच्या वांजेलाच्या जिणयेची तो स्पिरीट ताणें व्यक्त केलो. हर एक खंत हुस्को त्या घडये देवाक ताणें समर्पिलो. दुसरें, आपणें हर एक संगत त्याग केल्या उपरांत एक संन्यासी जावन जियेवन आसतना आपली गरज कितें आसा ती गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक ताणें समर्पिलें आनी हेंच तुमी करूंक जाय म्हणून ताच्या संगात्यांकी ताणें शिकयलें. सोम्या जेजूचो भोव लागशिल्ल्यान मोग करूंक जाय. सोमी मनीस जाल्लें तें घडीत म्हज्या जिवितांत अनुभव जोडूंक जाय. तशेंच सोमी कुर्सार मरण पावल्लो, ताचे कश्ट हांवें भोगूंक जाय म्हणली एक भोव व्हरती आशा ताका आसली. सोमी मनीस जाल्लो, जेजू बाळशें जाल्लें तें घडीत म्हज्या जिवितांत अनुभव जोडच्या खातीर ताणें गर्दनाचो गोठो बांदिल्ल्या वेळार जीव बाळशें देव बाळोक ताच्या हातांत आयिल्लें एक नावाल. तशेंच सोम्याचे कश्ट, ताचे गायी म्हज्या कुडींत भोगूंक जाय म्हणल्या अत्रेगान आशिल्ल्या आसिसीच्या सांत फ्रांसिसाक सोम्यानच ताचे गायी ताच्या कुडीर कंसले. जें कितें नितळ निर्मळ नितीचें मानापात्राक मोगापात्राक फावो जाल्लें उत्तम संगतीचेर गमन दवरा सांत पावलून सांगलीं हीं उतरां. आनी आसिसीच्या सांत फ्रांसिसाक भोव उत्तम सर्वोत्तम ताच्या जिवितांत आसलें तोच सोमी जेजू क्रिस्त. आनी त्याच सोम्या जेजू क्रिस्त वयर ताचें गमन संपूर्ण तरान संपूर्ण माफान तो दिता. दमियानोचें तें कोपेल तें इगर्ज ताणें दुरुस्त केली. उपरांत सांत पेद्रूचें कोपेल ताणें दुरुस्त केलें. ताच्या उपरांत थंय आशिल्लें पुर्शियंकुला कोपेल ताणें दुरुस्त केलें. आनी पुर्शियंकुला कोपेल तो जागो ताका ताच्या जिविताचो भोव मोगाचो जालो. आनी थंय तावन आरंभ जालें ताचें नवें जिवीत, परिवर्तनाचें जिवीत, बदलावणाचें जिवीत. थंय तावन ताणें लोकांची आनी पवित्र सभेची
सेवा करूंक देवाची सेवा करूंक ताणें आरंभ केलें. देवान सम्यान ताका दिल्लो आदेश वचू कोसलोन पडची ती इगर्ज तूं दुरुस्त कर. ताणें इगर्ज मात दुरुस्त केल्ली न्ही, ताणें सगळ्या पवित्र सभेंतच बदलावण हाडली. कथोलीक मावल्यां भावार्थ लोकां थंय ताणें जिवाळ केलो. नैतीक जिवीत, आत्मीक जिवीत, आध्यात्मीक जिवीत पवित्र सभेंत ताणें जिवाळ केलें. अशें सगळी पवित्र सभास ताणें दुरुस्त केली. असीस सान फ्रांसीस सरिल्ल्या 100 वर्सां उपरांत उदेलो इटलींत आनी एक बोव व्हड कवी दांते अलियगिरी ताचें एक कवन बोव व्हड कवन डिवायन कॉमेडी. ह्या डिवायन कॉमेडीचो तिसरो भाग जावन आसा पॅराडायस. आनी ह्या पॅराडायसाच्या 10व्या गितांत हो दांते आसिसच्या सान फ्रांसिसा विशयांत उल्लेख करून सांगता. हो सगळो संवसार काळोखांत आसतना, सगळो संवसार निस्तेज जावन निराश जावन आसतना आसिसावन सान फ्रांसीस सुर्या बरी उदेलो. 13व्या शतमानांत आसिसावन सुर्या बरी उदेल्लो सान फ्रांसीस आजुनी ताची किरणां, ताचो उजवाड, ताचें प्रेरण बोव बलिश्ट आसा. आयच्या दिसा आसिसच्या सान फ्रांसिसाचें फेस्त आमी संभ्रमतना तर कसलें लिसांव ताचे तावन आमकां शिकोवप येत. सम्यान फ्रांसिसा सांगलो तो ती उतरां वच कोसलोन पडची ती इगर्ज तूं कर. आज कोसलोन पडची इगर्ज मात्र न्हय, आज आमचें जिवीत आमी दुरुस्त करूंक आसा. एक कार पाड जाल्यार आमी रिपेरी करता, दुरुस्त करता, सर्विसिंगाक दिता. वाहन जावं दी, आमचें घर जावं दी, एक वॉशिंग मशीन जावं दी, फ्रिज जावं दी, TV जावं दी, पाड जालें म्हणून आमी उडयना, पूण ती दुरुस्त करन, ती रिपेरी करन, सर्विसिंगाक दिवन परत आमी उपयोग करता. तशेंच आमच्या जिवितांत देवान आमकां भावार्थ दिला, कथोलीक मौल्यां दिल्यांत, कुटुंबा जिवीत दिलां, नैतीक जिवीत दिलां, सामाजीक जिवीत दिलां. आनी थोड्या संगतींनी आमी मस्त शेळेवन आसा. आमचें जिवीत कुंब जालां आनी थोडीं मौल्यां कोसलोन पडल्यांत. आनी कोसलोन गेल्लीं ही मौल्यां कुटुंबा जिविताची जावंक पुरो, नैतीक जिविताची जावं दी पुरो, आमची धर्मीक जिवीत जावंक पुरो, आध्यात्मीक जिवीत जावंक पुरो, तें परत दुरुस्त करूंक, नवीकरण करूंक आयच्या दिसा देवाचें उतर आमकां आपोवणें दिता. देखून आसिसच्या सान फ्रांसिसा बरवीं आमची सर्व खंत आनी हुस्को देवाक आमी समर्पया. आमची हर एक गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक आमी समर्पया. जें कितें नितीचें, जें कितें नितळ, जें कितें उत्तम, मनापात्र आनी मोगपात्र, त्या सम्या जेजू क्रिस्ताचेर आमी गमन दिवया. तवळ देवाचें समाधान क्रिस्ता मारिफात आमकां लाभतलें. सान फ्रांसिसान सांगचें आसलें, इफ God can work through me, He can also work through you. जर देव म्हजे मारिफात काम करता, काम केलां, तर देव तुजे वरवीं काम करतलो आनी वर्ती कृत्यां करून दाखयतलो. फ्रांसीस आमच्या जिविताक प्रेरण, आदर्श आनी मेलफंत आनी आमची बदलावण, आमचें परिवर्तन आनी आमची जिविताचें थोडें दुरुस्त भोव गरजेचें. ह्या
जिवीत आमी दुरुस्त करया रिपेरी करया बदलावण हाडया आनी हें बदलावण हेरांच्या बरेपणाक हेरांच्या यशस्वीक आनी येळगेक कारण जावन दी देव आमकां कृपेन बरोवन दी हे आमी ह्या वेळार मागया सतमंतान देवाक सर्वपदवेदार बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सुन्या जो पवित्रात्म्या गर्भी संभोवलो अंकवार बरी ताम जल्मलो पोंच पिलाच्या काळ ताणें क्रस सोंसले ताका क्रुसार जडलो तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो तो मेल्ल्या मोदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवान जालो सर्गार चडलो सर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला ते तान जिव्या आनी मेल्ल्याची मुनसुबी करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे बक्षाणे कुडीचे जिवनपण सोसनाचे जिवीत आमेन आमची कंत आमचो हुस्को तशेंच आमची हर एक गरज देवाक समर्पण आमची मागणी ताका भेटोवया बाप्पा पाप सैबान बिस्पांनी आनी सूर याजकांनी तांच्या कळमीत नसल्या वावरा मरिफात पवित्र सभा ह्या संवसारान फळादी करूंक तुजे कृपेचो आदार दी म्हूण मागता हांव. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आनी सरकारी अधिकाऱ्यांनी सत नीत आनी भाऊ बांदवपण सदांच उखलून धरूंक तांच्या मतीक उजवाड दी म्हूण मागता हांव. आमच्या युवजणांनी आनी भुरग्यांनी तांकां दिल्ली जबाबदारी सत्रायेन आनी बऱ्या मनान सांबाळून बरी जिणी जियोंक प्रेरण दी म्हूण मागता हांव. पिडे शिडेक अनवरांक आनी अवघडांक वळख जाल्ल्या आमच्या भावा भयणीक सदांच तूं राखून व्हर. तांची सेवा करतल्या वैजांक नर्सांक आनी सर्वांक तुज्या बेसावांनी बर म्हूण मागता हांव. बापा सगळ्या फ्रांसिस्कान कुटुंबाक प्रत्येक जावन सूर कापुजीन प्रात भावांचेर तुजें आशिर्वाद घाल. तांच्या रिलिजियस बेसांत वावरांत आनी सेवेंत तृप्ती समाधान फावो कर. तशेंच तांकां तुजो सांगातला भंय म्हूण मागता हांव. कापुजीन प्रात भावांच्या मिसावान सेवेंत सुरितीनी सहकार कुमोक आनी मजत दिवच्या दानी पोशक आनी इताशींचेर तुज्या कृपेचो शिवर ओत. तांकां आनी तांच्या कुटुंबाक सांबाळ. बरी भलायकी यशस्वी जिणयेंत विश्वास आनी बरवसो चडय म्हूण मागता हांव. सरस्परा आमच्या आमगाळा बापा तुज्या पुताचो भोव लागशिल्ल्यान आसिसच्या सान फ्रांसिसान मोग केलो आनी तो आमकां एक आदर्श आनी मेल फांगत. ताच्या स्पिरितान बरोवंक जाय जाल्ली कृपा आमकां हर एकल्यांक लाभय. अशें आमी वांजेलाची जिणी जियोवन तुज्या पुता सोम्या जेजू क्रिस्ताक आमच्या जिवितान साक्ष जावन जियोवची कृपा बरें मन तूं फावो कर. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. Sărăsna prasobi, tu caste vo bondita. Tu vens dilli deni, calti amci cini, moganti samarbita. Undo gowanso आमच्या वावरासो मोग आमच्या जिणयेचो त्याग आमच्या कश्टांचो दयेन स्विकार कर म्हूण मागता.
पुस्तका फळांचो घुर्त आमच्या वावराचो सुख संतोष जेणयेचो तुवें आमकां दिवचो दयेन ओपून घे म्हूण मागता तुवेंच दिल्लें जिवीत सरस ना प्रासो बी तुकाच तें ओपून दिता तुवेंच दिल्ली देणी काल ती आमची जिणी मोगान ती समर्पिता म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसुबेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा भगेवन फ्रांसिसान जेजूच्या कुर्साक कतकतीत मोगान वेंग मारली त्याच कुर्साचो गुट संभ्रमून आमी तुका ही देणी भेटयता आनी आमची काळजां मोगान लासून आमचे दिसपडते जिणयेंत कुर्साक वेंग मारूंक आमकां बळ दी म्हूण मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवारी मोरयेतां जल्म घेतलो कुर्साचें मरण सोसून सासनाच्या मोरणांतली आमकां सोडयली आनी मोरणांतलो पुनर्जिवंत जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय 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 सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेसपरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारो उरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार तासो घोट, सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगडता. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिबिताचो वंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलेंय देखून आमी तुका दिन वसता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखाम मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मोरये देवाचे माये संगाती, भगेवंत जुजेची सोपती, भगेवंत धर्मदुता, भगेवंत आसिसो फ्रांसीस, सांत क्लारा, पाद्रे पियो, सांत आंतोनी आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सुडवणदाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बोक्षितांक तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणें ओडून दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय.
कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दियेन एकवटांत सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सगळे आसो. माया मोगान क्रिस्ताची शांती आमी एकामेका वांटून घेवया. देवाची शेळये, देवाची शेळये, संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूल कर. देवाची शेळये, देवाची शेळये, संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूल कर. देवाची शेळये, देवाची शेळये, संसाराचे पाप काढतेले, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची आनी आमची पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सकड सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पवना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
शिलुबेया सले ಶೋಷಿತ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಲು ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕಿಸಲು ಚಿತ್ತಾರ ಧ್ವನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂತ್ವನ ತುಂಬಿಸಲು ನೀಡೋ ನಿನ್ನ ಪ್ರಭು ಮಂದಾರದ ಮನವಾ ಮಾಡು ಎನ್ನ ಗುರುವೇ ಶಾಂತಿಯ ಚಿಲುಮೆ ನೀಡೋ ನಿನ್ನ ಪ್ರಭುವೇ ಶಿಲುಬೆಯ ಸಹನೆ ಮಾಡು ಎನ್ನ ಗುರುವೇ. प्रार्थया सर्वेस्परा आमच्या मगाळ बापा जेजूचें जिवी संपूर्णयेन आपले करून बागेवोन फ्रांसीस क्रिस्ती जिणयेचें नांव सरणेन बलिश्ट आदार दिवंक पावलो. ह्या पवित्र संस्कारा वरवीं आमचेंय जिवीत शुभ वर्तमानाचे शिकोवणे प्रमाणे मांडून हाडून आमी आमच्या पेल्याक जेजूच्या जिविताचो आरसो जावंक फावो क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद दिव आनी सांबाळो. आमेन. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां मायपासान आनी काकुळतीन वागो. आमेन. दुलोबायेन तो तुमचेर आपली नदर घालो आनी आपली शांती तुमकां दिव. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगाच्यानो आसिसीचो भगवंत फ्रांसीस आमचो घडणार आनी पात्रोनो. आयच्या दिसा ताचें फेस्त आमी आचरसिताना तुमकां सर्वांक आसिसीच्या भगवंत फ्रांसिसाचें बागी फेस्त मागता. ताचे मजतीन देवाची विस्नार आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर मागता. जीवन जिणी सुवार्थेची घेऊन दे कुरसायल्याची काढून मेठा क्रिस्ता खुशी दवरून ताका लागी सरशी. आसिसीच्या फ्रास्कार केलोय जेजूक तुजो बरवसो. दुर्बळ जिणी जियेव जालोय तूं क्रिस्ता आरसो. आसिसीच्या फ्रास्कार केलोय जेजूक तुजो बरवसो. दुर्बळ जिणी जियेव जालोय तूं क्रिस्ता आरसो.
करू माया मोगा सेवा दिवून शान समाधान सगळ्यानो बेसांव तुदा सर्गीतावून आसीसीच्या फ्रास्का केलोय जेजू तुजो बरवसो दुर्बळजीनी जियेव जालोय तू क्रिस्ता आरसो आसीसीच्या फ्रास्का केलोय जेजू तुजो बरवसो दुर्बळजीनी जियेव जालोय तू क्रिस्ता आरसो Nos compro le pia, benedica Virgo Maria, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum.